आमी देवा लागीं उलयता. पळय आतां हांव इंग्लिशान चकट तुमी मस्त जाणां इंग्लीश समजतात देखून हांव हांगात बसुल्ल्यांक म्हणटा गुड इवनिंग. आळे पळया हांगा मुखल्या बांकार बसुल्लींच मुखल्या पंक्तीर बसुल्लींच दोगां जाणां व्हडल्यान बरी करून गुड इवनिंग फादर म्हणाली आनी दोगां जाणां ओगे बसलीं अशें. हांगा देवाचें उतर परगट जाता आसतना जर देव आमच्या लागीं उलयता आनी आमी उलयना देवान आमच्या लागीं उलोवचें सारकें गी. देखून आमची सगळीं वाचपां मिसार जावची सगळीं वाचपां देव उलयता आनी आमी ताच्या लागीं उलोवचें. देखून पयल्या वाचपान चड करून पोरण्या सोल्ल्यांतलीं वाचपां थोड्या फुडें अप्रूप आमकां नव्या सोल्ल्यांतलीं मेळटात. तें देवान आमच्या लागीं उलोवचें की आमी देवा लागीं उलोवचें. वडा पयल्या वाचपांत देव आमच्या लागीं उलयला. पयल्या वाचपांत देव आमच्या लागीं उलयता. तें जाल्लेंच जावाब श्लोक आसा किर्तन आसा. किर्तन कितें आमी देवा कडेन उलोवचें. अळे आत्तां हांगा भुरग्यांक आमी गुड इवनिंग म्हणटा आसतना तांणी म्हाका प्रती जवाब दिलो तांणी गुड इवनिंग म्हळें. देखून आमी देवा लागीं उलोवचें. देखून दयेकर न गमन दिया वडाई जाल्यार हांगा येवन कोणी किर्तनगार किर्तन करता आसतना आमी तें किर्तन म्हणटा जावं पुरो. कित्याक लागून आमी सावळार खंयचे एकांत हार्मोनिया ना. आमचो जवाब देव कितल्या मापान आमच्या लागीं उलयता त्याच प्रमाणें त्याच कितें भोगणांनी आसुल्लो जावंक जाय किर्तना. ताच्या उपरांत येता दुसरें वाचप सान पावलून बरयल्ल्या पत्रांतलें जावं पुरो सान जुआवन बरयल्ल्या पत्रांतलें जावं पुरो जाकोबान बरयल्लें. आनी म्हळ्यार म्हाका भुरगीं सांगा हें कोण उलयता कोण सांगता देव उलयता की आमी उलयता. दुसऱ्या वाचपांत देव उलयता की आमी उलयता. देव उलयता ताच्या सांगाता आमी उलयता दुसऱ्या वाचपांत. कित्याक देवाचें उतर तें ताच्या सांगाता आमी सुरविल्लीं क्रिस्तांव कशीं जियोवन आसलीं ताच्या वयर तें बरयलां देखून आमी उलयता. ताच्या उपरांत येता आलेलुया. आलेलुया ती एक रीत शुभ वर्ताक तयार करूंक रीत. ताचो वांटो आमी करचो जाल्यार हेब्रेव भाशेचो शब्द हो आलेल ताच्या उपरांत यावे या ताचो अर्थ स्तुती जावं सर्वेस्पराक. देखून तें आमी गावून शुभ वर्तेक तयार करचें. आनी ते शुभ वर्तेक तयार करता आसतना याजक येता. आतां देव आमच्या लागीं उलयता पूण हांगा ताचो पुतूच क्रिस्त आमच्या लागीं उलयता शुभ वर्तेक. ताच्या उपरांत शुभ वर्त जाल्या उपरांत कितें आसा शुभ वर्त जाल्या उपरांत कितें आसा शुभ वर्त जातेच हांगा वडिलां मात जाप दिती आसात. शर्मांव प्रवचन आमी म्हणयेत. शर्मांव कितें आमी तुमकां बुधबाळ सांगूंक काणयो सांगूंक ताचो वेळ न्ही. शर्मांव आमी सांगचो देवाचें उतर ह्या त्या दिसाची लितुर्जी तुमकां सडीत मापान विवरावची. ताचो अर्थ गुंडायेन समजूंच्याक. देखून याजक उलयता जाल्यार 5 मिनटां 10 मिनटां 15 मिनटां याजक उलयता जाल्यार हें उलोवचें कोणें आमी गी देवान. देवान त्या मनयाऱ्या मारिफात आमच्या लागीं उलोवचें. ताच्या उपरांत येता सतमंतां. सतमंतां आमी आमचो भावार्थ घट केला आमी आमचो भावार्थ वळखला म्हणून आमी आमच्या सतमंतान सांगचें. ताचे उपरांत भावार्थ्यांची मागणी आमच्या पवित्र सभेच्या गरजे प्रकार. देखून वडिलां हांवें आयच्या उरिल्ल्या मिसांक सांगूं ना हें गरजेन मतीक व्हरचें तुमी. ह्या मिसा वेळार आमी सगळ्यांनी पाळूंक जाय. पोरूच आमचो सरुल्लो पापसाहेब आदलो पापसाहेब बेनेडिक्ट 16वो वेरबूम दोमिनी म्हणल्या एका परिपत्रांत अशें दाखल आमकां सांगता. तो सांत आम्ब्रोज म्हणल्याचो दाखलो दिवन सांगता वडिलां दयेकन मतीक व्हरा. मिसा वेळार आमी कुमगार वांडटाना चिंत्या त्या कुमगाराचो एक कुडको साकला पडलो. तुमी कितें करतात वडिलां तुमी कितें करतात. कुमगार वांडटाना तो कुमगाराचो कुडको साकला पडलो कितें करतात. इंचतात थंय आसलेल्या याजकाक सांगतात आनी फादर थंयसर कुमगार पडला विंसा म्हणून सांगतात. आनी आमचो पापसाहेब आमकां उगडास करून दिता. कुमगार पडटा आसतना आमच्या अंतस्करणांत इतलें धोसता
पूण देवाचें उतर परगट करतना तें उतर आमच्या कानांचेर पडच्या बदलाक धरणीर पडटा आनी आमी तें मस्तीत कित्याक सारक्या मापान आमी आयकना हें देसेक्रार करचें देवाचें उतर म्हणटा आमकां पापसाय देखून वडिलां दये करून आयच्या दिसा वाचप वाचतना आमी एक तुमकां उलो दिवचो जीं कोण वाचूंक येता तांकां पळया ती कशें न्हेसल्यांत कशें केस उगयल्यात म्हणून न्हय तांकां पळया कित्याक ती आमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन हांगा देवाचें उतर परगटूंक येतात आनी निमाणें म्हणटात देवाचें उतर हें तें आयच्या दिसा सिद्ध जालां संपूर्ण जालां एज्रा नेहेमियाच्या पुस्तकांत आयकुच्या बरी थंय आमकां कितें तो प्रवादी देवाचें उतर सांगता आसतना लोक दुखां गळयतालो कित्याक तांच्या जिणेंत देवाचें उतर पुर्ती जाल्लें देखून आयच्या दिसा देवाचें उतर जावं पयल्या वाचपांत जावं शुभ वार्तेंत जावं शर्मावांत आमकां मेळटा आसतना तें पूर्ण मापान घेवच्याक तयारी करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. बरी सांज तुमकां मागता आनी बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज तिसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक येवकार मागता. आयच्या दिसाचो संदेश देवाक आनी पेल्याक मनवाल्लो भुरगो जा आनी आज आमी सर भुरग्यां पासत मागता. सुवार्तेगार म्हणटा जेजू आपल्या आवय बापय सांगाता नजरेताक गेलो आनी तांकां काळजावन जियेलो. देवाक आनी मनशाक मनवाल्लो जावन सनवायेन आनी प्रायेन वाडलो. एके कुशीन सगळींच्या संगतीची जनवायीस
तो जावन नाशिल्लो तरी मनशा रुपान आसतना आपल्या वडिलांच्या जतनेकाल वाडलो. भुरगीं आमी जन्वायेन वाडटाव आनी प्रायेनी वाडटाव, पूण विदेश जावन वाडचे वाटेर घुस्पडटाव. जेजू बरी देवान आनी मनशाक मनचे बरी वाडोवंक आनी प्रायेन तशेंच जन्वायेन वाडोवंक पवित्र आत्म्याचे बळ ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. मोगाळ बाबा बेनो, आज ह्या कार्मेल गोड्यार भुरग्यांचें फेस्त म्हणयत सगळ्यांनी भुरगीं दिसतात. जेजू बाळकाक समोर पोवच्याक आनी जेजू बाळकाची बेसावां ह्या आमच्या कुटुंबांतल्या बाळकाचेर मागच्याक आमी उबीं आसाव. हात जोडया, एक घडीभर आमी धोळ्या दांपया. ह्या आमच्या नेणतोल्या भुरग्यांक आमच्या बाळकाक जेजू बाळकाक समर्पण दिवया. हें बलिदान फावो ते रितीन भेटोवच्याक आमचें उणेपण आमची अस्कत काय वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवीधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुणी हांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बागेवो सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनू आसता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोण दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आसतना आज ह्या वेदी मुखार आमच्या कुटुंबांत हांगासर आपणान तुका समर्पणच्या ह्या आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल. तांच्या जिवितांत तुजो मोग करूंक आनी तुजो मोग केल्ले बरे एकामेकाचो मोग करूंक पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासनाक. जुवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. आमी पातयणेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच देवाचे कुशेक ताळ पडटा ते कितेंय आमी ताचे लागीं मागूं जाल्यार तूं आमकां आयकता आनी आमी मागलेले कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागलेलें आमकां मेळटलें म्हूण खचीत जाता. कोणूय आपलो भाव पातक करता ते पळयत जाल्यार आनी ते पातक मारेकार न्हय जाल्यार ताचे पासत तो मागूं. धवळ तसल्या पातक्याक देव जिवीत दितलो. मारेकार न्हय
तसले पता करतल्या विशांत हे हांव सांगता. मारेकार पातक म्हणलें आसा आनी असले पातक करतल्या खातीर तुमी मागोवंक जाय म्हणून हांव सांगिना. हर एक वायट करणी पातक, पूण मारेकार न्हय तसले पातकी आसा. देवाचो भुरगो पातक करिना म्हूण आमी जाणाव, कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. देवसार ताका हात सैत लागेना. सगलो संवसारच सैतानाचे पदवेखाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिल्या म्हूण आमी जाणाव. आमी खऱ्या देवा सोवे आसाव, कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवे आमी आसाव. होच खरो देव, होच सस्नीक जिवीत. भुरग्यानो, कुरड्या देवातावन पयस रावा. देवाचें उतर हें देवातय मुजो आत्मो विशेव घेता. देवातय मुजो आत्मो विशेव घेता. फकत देवातय मुजो आत्मो विशेव घेता. मुजी राखण ताचे तामनस येता. तोस मुजे कडप, तोस मुजो आसरो, तोस मुजें कोटे हांव केदींच हालसो ना. देवातय मुजो आत्मो विशेव घेता. सर्वेस्पराच्या गोपान विशेव घेत म्या मुजा. तो एकलोच मुजो बरवोसो. तोस मुजें कडप, मुजो आसरो, तोस मुजें कोटे हांव केदींच हालसो ना. देवा
ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तो वळू ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव ओडा कंती दुकान तुका सोदून आसल्यां. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात? ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो. पूण ताच्या माथेन ह्यो संगती, ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जोगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हे. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, भुरगीं पुरा कशीं आसात? च्या पिवनात गे? इस्काला तो डायरेक्ट हांगा येयल्यात गे? ओके, तर आतां च्या पियेली पुरा सांगा. भुरगीं तुमी कशीं आसात? च्या मात्र पिवन आयल्यात, खावं ना म्हणून कळलें म्हाका. भुरग्यानो, आज तुमचो दीस आनी आज जेजू तुमच्या लागीं तुमच्या भाशेन उलोवंक कत्रेकता. तुमी जेजू लागीं उलोवंक तयार आसात की? ही भुरगीं मात्र तयार आसात. वॉट अबाउट यू? नांगे? वय, व्हेरी गुड. भुरग्यानो, तुमकां कोणें जल्म दिला? व्हेरी गुड. आवय बापायनी जल्म दिला. तुमकां कोणें जीव दिला? कितली बरी भुरगीं पळया, तुमकां कळीत आसा जीव दिल्लो कोणें? देवान. आनी तुमी हर एकली बऱ्यांतल्या बऱ्या इस्कॉलांनी शिकून आसात, म्हाका कळीत आसा. आनी तुमकां कोण शिकयता? टिचर्सां. तुमकां त्या इस्कॉलांत कोण जानवाय दिता? विजडम. व्हेरी गुड. परत पळय, देव दिता. तुमकां कोणें रचलां? देवान. कशें रचलां? व्हेरी गुड. ताच्या सारखें आनी स्वरूप. स्वरूप ह्याची. ते फास्ट म्हणटा आसतना जोरान आयकता न्ही गे? ओके, ताच्या सारख्याची आनी स्वरूपाची जावन रचल्यान. आनी आमकां देवान एक कूड आनी आत्मो दिला. वय मो, आमची कूड बुकेता गिना, आमची कूड तान येता गिना. आनी बुकेताना तान येताना तुमकां कोण खावंक जेवंक पिवंक दितात भुरग्यानो? आतां इल्ली व्हड्ड जाल्यात, म्हाका कळीत आसा. फ्रीज उक्तें तुमी खातात. आनी ल्हान आसतना कशें? डॅडी, मम्मी, धाट्टू न्ही गी, ती तुमकां दिताली. आबानी व्हडली आसल्यार ती दिताली न्ही गी? व्हेरी गुड. तर तुमच्या कुडीक भूक लागतना, तान लागतना तुमच्या घरांत आसलेले मनशां तुमकां खावंक दितात, पिवंक दितात. आनी तुमी म्हळें देवान रचतना कूड आनी आत्मो दिला. तुमचो आत्मो भुकेता वा तान येता? भुकेता आनी तान येता मू? तर तुमच्या आत्म्याक कोणें खाण दिवचें? देवान. व्हेरी गुड. मस्त हुशारात तुमी. आनी कसलें खाण तें? देवाचें उतर येवकारिस्त न्ही गे? आमकां एक आत्मीक खाण जावन मेळटा. आज इतलीं जाणां तुमी मिसाक आयल्यात. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कितें मेळटा? जेजू मेळटा. उंड्या रुपी वय मू? जेजू मेळटा. आतां म्हाका सांगा भुरग्यानो, जेजूक तुमी सेवचें गी वा जेजून तुमकां सेवचें वा आमकां सेवचें? सोमा चिंतून जाप दिया. आमी जेजूक सेवचें वय मू? करेक्ट कितें म्हणजे? ओके, तर म्हजे आनी एक सवाल आसा. दर्यांत मस्त मासली आसा न्ही? बिग फीश आनी स्मॉल फीश. आतां सांगा म्हाका, व्हडल्या फिशान धाकट्या फिशाक खावचें गी वा धाकट्या फिशान व्हडल्या फिशाक खावचें?
तुम्ही दिवड पळयलाय? दिवडान उंदरा खावचें उंदरान दिवडा खावचें? तर तुम्ही म्हाका सांगलें व्हडली जिवी धाकट्या जिवी खाता. आमेन करता. तर तुम्ही व्हडलो की आमचो देव व्हडलो? तर सांगा म्हाका, तुम्ही सेवचें गी वा देवान तुमकां आनी आमकां सेवचें? आतां कन्फ्युजन भुरग्यानो, मनुष्या दृश्टेन आमी जेजूक सेवचें. त्याच संदर्भार आमी केदाळ आमेन म्हणून जेजूक सेवता की जेजूय आमकां सेवता. न्ही आमची कूड भुरग्यानो. जेजून आमकां सेवचें म्हळ्यार आमचें उणेपण, आमची अस्कतकाय, आमची पिडा शिडा हें जेजू आमेन करता. केदाळ आमी मिसाच्या बलिदानात वेळार येवन भक्तीपणान वांटो घेता, आमचें उणेपण वळखता. जेजू आमचें उणेपण आमेन करता आनी ताच्या बेसावांनी आमकां घराक, कुटुंबाक, इस्कॉलाक, समाजीक वाड्याक फिरगजेक धाडटा. आतां समजलें गी? व्हेरी गुड. तर भुरग्यानो, एक विशय स्पश्ट. ह्या संवसारी आमचें जिवीत आमी बऱ्या रितीन जियेचें जाल्यार आमकां देव जाय, आमकां पेलो जाय वा मनीस जाय. त्या देखून आयच्या वांजेलाच्या निमाणे आमी आयकलें जेजू क्रिस्त देवाक आनी मनशाक मानवून जियेलो आनी तो जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. तर भुरग्यानो, तुम्ही तुमच्या कुटुंबात जियेत आसतना देवाक मान दिवन, देवाक व्हरतो स्थान दिवन, आवय बापायक मोग दिवन जियेल्यार तुम्ही जानवायेन आनी प्रायेन वाडटात, ना तर केवल कुडीन मात्र वाडटात. समजलें गे? त्या देखून आयची देवस्तुती आमकां हर एकल्यांक, आमी हर एकलीं देवाची भुरगीं, आमी देवाच्या भुरग्यान देवाक आनी मनशाक वा पेल्याक मानवूंक जाय म्हणून उलो दिता. तर भाव भयणीनो, कित्या खातीर आमी देवाक मानवूंक जाय? कित्याक आमी देवाक मानवून जियेचे? हाका जाप आयच्या पयल्या वचपांत आमकां मेळटा. नेणतुल्या भुरग्यान बरें करून वाचलें आनी तुमी बरें करून आयकलें आनी ती जाप जावन आसा. कित्याक आमी देवाक मानवचें? तो आमचो जीव दातर, तो जावन आसा बक्षान्याचो सागोर आनी तो जावन आसा जानवायेचें भंडार. आनी थंयसर सांगलां 20व्या वळींत, देवान आपले एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडून आमकां हर एकल्यांक ह्या संवसारी सर्गीची जानवाय दिली, देवा बापाची वळख करून दिली. मात्र न्ही, त्याच जेजून ताच्या बापाक अब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक शिकयलें. सांगत आस आमकां हर एकल्यांक ह्या संवसारी जिणी जिवाच्या म्हाका आनी तुमकां सर्गेचें सासणीक जिवीत बासयलें. त्या देखून भुरग्यानो, भावा भयणीनो, आमी देवाक मानवून जिवंक जाय. त्या देखून परमेसरल्यांत उपदेशक पुस्तक सांगता, देवा विने आमचें जिवीत व्यर्थच व्यर्थ, व्यर्थच व्यर्थ. देवा विने आमी जिवंक ह्या संवसारी असाध्य. कित्याक? जुवांच्या उगडापणांत आमी वाचता, तो जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा, तो जावन आसा आमचो आरंभ आनी अंत्य. भुरग्यानो, बाबा भयणीनो, आमचो जल्म आनी आमचें मरण मनशांनी निर्धार करूंक जायना. आल्फा आनी ओमेगा तो ताणें निर्धार करचो. त्या देखून आमी ताका मानवंक जाय. जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचता, मुजे विने तुमी कितेंच करूंक शकचे नात, एक काडी उखलूंक आमी शकचे ना. बाबा भयणीनो, देवाची कृपा जाय. त्याच वांजेलांत परतेक आमकां वाचूंक मेळटा, मुजे विने तुमी कितेंच फळ खुंटूंक शकचे नात वा फळ दिवंक शकचे नात. पळया, आमच्या गोट्यांत एक गायन वासरूंक घाल्यार एक अर्ध्या घंट्या भितर ते उबे रावता आनी धांवता. पूण आमची पिलां वा आमी आमच्या कुटुंबांत जल्मल्लीं 1.5 वर्स जाल्यार चलोवंक सोमा शिकना, कितले फटी पडटा आनी उडटा. सो वी आर डिपेंडंट. आमकां देव जाय. देवा विने आमकां उठोवंक, देवा विने पडल्यार उठोवंक आमकां असाध्य. त्या देखून देवाची कृपा आमकां जाय. मुखारसून बाबा भयणीनो, जुवांच्या वांजेलांत सांगलां, हांव सुवाट, सत आनी जिवीत, म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय
कोणाच्या बापा सरशी वचोंक असाध्य साध्य ना म्हणून जेजून सांगला त्या देखून आमी देवाक जेजूक मानवंक जाय. देव जावन आसा मोग आणि आज आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार जो आमच्या पयल्या पत्रांत सांगला देव जावन आसा मोग आणि तोच आरांब मोगाचो आरांब त्या देखून आमकां मोग दिल्लो आणि मोग करूंक शिकयल्लो तो देव. त्या देखून आमी देवाक मानवंक जाय. तर आमी कशें देवाक मानवून जिवोवचें आकाय जाप आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. थंयसर आमकां सांगला आमी हर एकल्यांनी पातयेनेन देवा सरशी येवंक जाय. देवाचेर पातयेनी दवरून येवंक जाय. दुसरें रोमांकरां बरयल्ल्या पत्रांत सांगला एक पवित्र आणि जिवे बलिदान जावन आमी समर्पित करूंक जाय. आणि तिसरें देवाच्या कुशेक ताळ पडटा तसलें जिवीत आमी जिवंक जाय. निमाणे आमी हर एकल्यांनी भावार्थान मात्र देवाक मानवंक साध्य आसा म्हणून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगला भावार्थान देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन आमी मागल्यार मागलें सकट आमकां मेळटा म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट केला जो आमच्या पयल्या पत्रांत. पूण अशें आमी नियळटा आसतना जाकोबाचें पत्र काण आमी वाचल्यार अध्याय 4 वाक्य 3 सांगता तुमी मागता जावयेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशलकायेक लागून पाड इराद्यान मागले वरवीं मेळना. भुरग्यानो आमी देवा लागीं मागता आसतना आमी विश्वासपणान देवाचे कुशेक खाल जावन बाबार्थान मागल्यार मेळटा. थोड्या वर्सां पयलें बाबा भयणीनो हांव एका पूर्ण शेतांत खंयची तोर जावन नासलो आनी एकली स्त्री हर एका दिसा नव्यानाक येताली. नव्यान आसतना नव्यानाक ती दिंबेर पडून भावार्थान मागताली. तिची 9 नव्यानां जाली 18 नव्यानां जाली. मागीर येवन म्हणटा फादर म्हजें मागणें देव आयकना गे म्हणून हांवें इतलें मागलें म्हाका मेळोंक ना. हांवें विचारलें कितें मागलें. हांवें म्हज्या दुवेक बरी सैरीक मागली फादर आणकी मेळोंक ना. ताच्या उपरांत विचारलें आतां 18 नव्यानां जालीं एकच एक सैरीक येवना गी. आयली फादर मस्त आयल्यो पूण गल्फाची येवना. गल्फाची येवना सैरीक मस्त आयल्यो. देवाच्या कुशी प्रकार तिका बऱ्यांतले बरे जावे मेळ्ळ्यात पूण तिची कुशी आसली गल्फ असो जायचे. त्या देखून देवाची कुशी जारी जाल्या तिची कुशी जारी जावंक ना. त्या देखून बाबा बेनो आमी पाडी रात्यान मागचे न्ही देवाच्या कुशे खालतीमान घाल बाबार्थान आमी मागलें मागणें फळां बरी जाता. आनी आज बाबा बेनो आमी ह्या पूर्ण शेतांत सांगता मेळ्ळ्या देवाक आनी पेल्याक मानवाचें जिवीत जिवोवच्याक. आनी आमी कशें देवाक मानवण जियेचें म्हणून आयच्या पयल्या बसपांत आमकां मेळ्ळें. आतां मनशाक आमी कशें मानवण जिवोवचें म्हणून आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट जालां. भाग्यवंत कुटुंबाचें एक जिवीत थंयसर पिंत्र आयलां. कशें तें भाग्यवंत कुटुंब देवाक मानवलें आनी त्या भाग्यवंत कुटुंबांत देवाची बेसावांस भरलीं. आनी थंयसर पळोवयेत जुजे मोरी आनी जेजू. पवित्र पुस्तक सांगता जुजे मोरयेक खंयच्याच रितीन आपाक कीर्त हाडिना म्हणून. आनी थंयसर आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू सुकोवन पडुल्ल्या वेळार तो नातल्या वेळार सोदून गेली आनी मोरी म्हणटा तुजो बाब आनी हांव सोदून आसली हांव. असो अर्थ मोरयेन कुटुंबाच्या वडिलाक त्या दादल्याक पयलो स्थान दिलो मान दिलो. आनी हें आवय बापायन जियेल्लें मोगाचें मानसुगेचें देव बरें तेचें जिवीत पूत पळयता जेजू पळयता. आनी जेजू तांकां दोगांयक खाल जाता विधेय जाता. मोगान तो सांगता हांव तुमच्या सांगता येता म्हणून घरा येता. आनी उपरांत देवाचें उतर सांगता तो जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. बाबा भयणीनो देवाच्या कुशीचें फळ तुमच्या कुटुंबांत आसा. कशें त्या जुजेन कशें त्या मोरयेन एकामेकाक गौरव दिलो तांच्या कुटुंबांत देवाक स्थान दिलो आनी भुरगें पळयता आनी तो जानवायेन कुरपेन भरता. आज आम्हा सर्वांची जबाबदारी इस्त जावन आसा. आमी आमच्या भुरग्यांक कुटुंबाच्या वडिलांनी कुटुंबाच्या सांद्यांनी आनी फिरगेचे येता आसतना आमी ह्या जाकांनी धार्मिकांनी तांकां बरी देख दिवंक जाय. आनी तो वळ ती जानवायेन आनी प्रायेन कुरपेन वाडटात. बाबा भयणो
तांत्यां पळोवन कोंबयेच्या पिलांचे लॅक घालिनाकात म्हणून मालगड्याने सांगचे आसा. कोंबयेक रावणेक दवरता आसतना एक 15 तांत्यां दवरल्यार तुमी सांगा नाकात आनी हे 25 दिसांनी 15 पिलां जातात. थोडी तांत्यां पुट्टू जावं की पुरो. आनी तूं कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार बाबा बेन्नो, म्हज्या कुटुंबांत पाद्र्याप आसा, म्हज्या कुटुंबांत सिस्टरात, म्हज्या कुटुंबांत मस्तू मागण्याचे ब्रदर आसात आनी म्हणून तुमी मागणें करचें रावयल्यार जायना, पुट्टू जातलें. बाबा बेन्नो, आवय बापायनो, आमी कुटुंबांत मागणें करूंक जाय. भुरग्यांक सांगता मागणें करूंक जाय. आमी एकामेका वळखूंक जाय. आमी एकामेका बोगसूंक जाय. तोवळ आमची भुरगीं कुरपेन भरतलीं. आमचे भुरगे ते बरे गूण आसात. हे बरे गूण आसल्यार पावना बाबा बेन्नो. गळसूंक कळजे आयले वार कॅथोलीक सभेन स्पर्धे मांडून हाडले. म्हजो डॅडी, म्हजी टिचर, फस्ट भुरगे, म्हजो डॅडी उलोवचें फस्ट, घरा डॅडी कडेन वस्ट. सकडिनी थोडी भुरगीं, म्हजी टिचर फस्ट उलोवच्यान, टिचरे कडेन पळयल्यार जायना, वस्ट. तशें जावं नसो. कितें आमी वाचतां, कितें आमी नियाळता आमच्या जिवितांत तें आमी प्रॅक्टिकली प्रॅक्टीस करूंक जाय बाबा बेन्नो. मोगाचे न्हू, जिणेंत परत परत मेळनातल्यो 3 संगती आसात. एक आमचो जीव, दुसरें आमचें तरणाटपण आनी तिसरें जावन आसा वेळ. ह्या 3 संगती विशांत आमी वडिलांनी आनी भुरग्यांनी समाजीत देवन नियाळ करूंक जाय. एक फावटी मेळ्ळो जीव तो आमी ओगडायल्यार परत्याक मेळना. आजकाल आमी पळोवं येत आमच्या भुरग्यांक ह्या जिवा विशांत, ह्या पवित्रपणा विशांत नियाळ करूंक साध्यच ना. कितले जाणां जीवघात करनासात. त्या देखून जीव म्हणलो महत्व देवान दिल्लो तो सांबाळूंक जाय म्हणून आमी हर एकल्यान तांकां तरबेत करूंक जाय, शिकोवंक जाय. तरणाटपण म्हळें, तरणाटपणार आमकां ती विशेश सकत आसा. आमचें तें रगत उन आसा. आमी तें बऱ्याक वापरया. आमचें बाळपण इल्ली प्राय जातना येता म्हणटात. मलगडी जाल्ल्याचें भुरग्यां बरी काय, पूण तरणाटपण परत्याक येना. त्या देखून तरणाटपणांत आमी बरें करया. वेळाचो महत्व बाबेन्नो, उतरून गेल्लो वेळ परत्याक आमी हाडूंक जायना. त्या देखून ह्या 3 संगत्यो आमी सांबाळया. जिवितांत आनी उरल्यो 3 संगती आसात बाबा बेन्नो, त्यो येतात आनी वेतात. आमी कंगाल जायचे म्हणना, देव आमच्या संगात आसा. एक आमची पिडा शिडा. पळय, कोरोना आयले गेले, थोडे गेले, पूण परत्याक येवंक की पुरो कोणाक गोत. आमी भिवची गरज ना, आमी जिवंत आसा. येतात वेतात. आमचे दुसरें आस्त बोदीक भांगार भाव बेनो येता वेता. ताच्या फाटल्यान आमी धांवचें नाका, धांवचें गरज ना. आमचे धनदिरवे हाच्या फाटल्यान धांवची गरज ना. कश्ट संकश्ट तिसरें येतात वेतात. आमी कंगाल जावची गरज ना. माथेवाच्या वांज्यान सांगला, फाल्यांचें चिंतून आज कंत करी नाकात, आयची कंत आजीक पुरो. आमच्या भुरग्यांक आमी सांगया, परीक्षा येता आसतना खेदाळ परीक्षा आसा, आजूच टेन्शन करन आनी खाल बरें करन भुरग्यांनी कुरगोवचें नाका. भुरग्यांक आमी तरबेत करया. निमाणे 3 संगत्यो बाबा बेन्नो, एक फावटी आमी जोडल्यो कोणा वरवीं काडूंक जायना. ती जावन आसा देवबिरांतेन भरलेली जानवाय. एक फावटी आमी जोडल्यार कोणाच्यानी काडूंक जायना. आमच्या कुटुंबा मदलो संबंध आमी जोडल्लो कुटुंब संबंध मोडूंक जायना. मानसुगेची आनी मनशापणाचें जिवीत आमी जर तर जियेल्यार कोणा वरवीं काडूंक जायना. त्या देखून ह्या संगतीक आमी महत्व दिवया. बाबा बेन्नो, एका झरीत हांवन उदक ती जर व्हाळाक येता, व्हाळांत हांवन ती न्हंयक वेता, न्हंयत हांवन दर्याक वेता आनी व्हड लारां जावन थारू समेत बुडोवंक वा लोटून घालूंक शकता. आमच्या कुटुंबांत देवाच्या कुशीचें फळ बाळ जल्मलें. कुटुंबांत हांवन समाजेंत हांवन संवसाराक भोंवून व्हडल्यो व्हडल्यो पदव्यो आपणावन जल्मदाताराक जीवदाताराक विसरून पवी सभेतून पयस वचून कुटुंबां नास कर जियेल्यार कितें फायदो. त्या देखून आमी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या बाळांक मोग दिवया. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या बाळकांक देवबिरांतीन वाडोवया. आनी ह्या संदर्भात बाबा बेन्नो आमी एकले संतोशान जियेतले. तर आमी जागी जावया. आमच्या भुरग्यांक देवाची वळख करून दिवया.
वेळ उतरवू ना बाबा बेनो. भुरगीं आमच्या पासलेंत आसात, आमच्या हातांत आसात. या कोरोना वरवीं ऑनलायन एक सेरवल्यान जावंक पुरो, तरी आमच्याच गोपांत आसात. मागणें करया वेळार दोतोन एक धाडया. मस्त फिरगजनी हांवें आयकोचें, भुरगीं दोतोन एक येनात. आनी आवय बापाय लागीं सारल्यार तांकां ट्युशन आसा, तें आसा, हें आसा म्हणटात. मागीर तुमी सुरसूर नाकात, कंगल जायनाकात. धाडा, मागणें करा, कुमसाराक धाडा. ह्यो सगल्यो संगत्यो तुमी करता जाल्यार ती देवबिरांतीन वाडटली. दुसरें बाबा बेनो, आमच्या भुरग्यांक कुटुंबादाराची वळख करून दिया. भोव गरजेचें. आज चिंत एक सुकल्यार दोगां भुरगीं, आनी आमच्या आवय बापायचो जीव कितें जाता, केदाळा खंय वेता म्हूण कळीत ना. आमी गेल्या उपरांत कोण गत तांकां? कुटुंबादारां जाय. मस्तू दाखले ती पळयतात, तेणेन एक्सिडेंट जाता, कहले गेले पिड्या येता, आवय बापाय मरतात, भुरगीं अनाथ जातात. देवाची ओळख दिल्ले बरी. ह्या तुमच्या भुरग्यांक कुटुंबादाराची वळख करून दिया. हें भोव गरजेचें. निमाणे बाबा पेन्नो, आमच्या भुरग्यांक अप्रूप तरी दोळ्यांनी दुकां बरोवंक सोडा आनी कुडीतान गामो वारोवंक सोडा. ना बा, म्हज्या भुरग्यान रडों नजो, म्हज्या भुरग्यान कश्ट नजो, मागीर आमी आवय बापाय कश्ट येता. बाबा पेन्नो, दुकां आनी घाम मिठाची रूस आसा, उदकाचो स्वभाव आसा, फलितांश वेगळोच. दुकां आमकां बुजवण दितात, घाम अभिवृद्धी हाडटा. जिवितांत कश्ट येता आसतना कोणाच्या कुटुंबात मरना जाल्यार आमी रडचे खंय. तें दूख भितर दवरल्यार आमकां साध्य ना. कळोवकांत आमी जियेता, केदाळ आमी रडटा, दुकां भायर येता. हब्बा, एक फावटी संतोश जालो. तशेंच आमच्या भुरग्यांक इल्लें रडोवंक सोडया, दुकां येवं दीत, आनी तांकां बुजवण मेळटली, तांकां सोसूंक ठाण मेळटलें. इल्लें काम करूंक सोडया, घाम पिळोवंक सोडया. तो वळू हेरांचे कश्ट तांकां समजतले, ताच्या जिवितांत ती अभिवृद्धीक पावतली. जेजूनी करूं ना इथेच. जेजूनी दुकां काडल्यान, जेजूनी घाम वरयला, जेजूनी क्रूस वयला, आनी तो देवाक आनी मनशाक तो मानवलो जावन जियेला. आज आमी ह्या कार्मेल गुड्यार ह्या बाळका घेवन आयल्या, सबार पोटी आयल्या. आमी मागलें आमकां मेळ्ळां. आनी आज हो नियाळ आयकल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांक देवाक समर्पण दिवया, देवाची वळख करून दिवया, आनी एकामेकाची वळख करून दिवया. एवकरिस्तांतलो जेजू आमचे खातीर जायतें सोसून ताकाच ताणें समर्पण दिल्लो. आज ह्या भुरग्यांक समर्पण करतना मानून घेता. ताची कृपा ह्या भुरग्यांचेर आम्हा सर्वांचेर मागून घेवया. आमेन. उबे रावया. सर, आमची मागणी ह्या वेळार सर्गीच्या बापाक जेजू मरे पास समर्पण करया. आमची जबाब. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुझ्या पुता जेजू बरी दयाळ आनी मोगाळ जावन ख्रिस्ताक लागशिल्लीं जावन जियोंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान नेटे म्हूण मागता. एका कुटुंबांत आमकां जल्मूचे भाग दिल्ल्याक अर्गां दितना आमचे घराणे तुका समर्पितांव. आमकां आमच्या डॅडी मम्मी सांगाता एकामेकाचो हुस्को जोरून माया मोगान जियोंक तूं शिकय म्हूण मागता. आमकां बरी आवय बापाय दिल्यांक अर्गां दितना जायत्यांची आवय बापाय कुडीन आस्कत आनी भलायकेन आस्वदी आसात. तांच्या भुरग्यांनी पिडेस्त आनी प्रायेस्त आवय बापाय दयाळेन सोलोंक तांचे थंय बरें म्हूण रस म्हूण मागता. आमकां सगळ्यांक ह्या संवसारी एक जिवीत दिल्ल्याक अर्गां दितना
आज भुरग्यांचे देण्या पासत लालेवनासच्या जोड्यांक बाळोक जेजूच्या मजतीन भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हूण मागता. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची जतन घेवंक आमकां बरी डॅडी मम्मी दिल्ल्याक अर्गां दितना आवय बापायचो मोग मेळनातल्या भुरग्यांक फावो तसो मोग आनी जतन मेळाशें कर म्हूण मागता. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, ह्या भुरग्यांनी तुका भेटयलेली मागणी तूं मानून घेता आसतना हांगासर ह्या जोम्या मदें हर एकली आमी विविध त्या सामा विनवण्यो घेवन आयल्या. तांचेर तुजी नदर घाल. जेजू, तूं आमची काळजां आनी मनां परगयताय. आमची हर एकल्याची काळजां मनांनी तळ दवरून दीस पडते आमकांच तुका समर्पण तुज्या दैवीक सक्तीन जिवी सारूंक जाय आसची कृपा फावो कर. हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बासयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोंक फावो वखाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपल्या हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्तकाय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्याक जोडला विनाशी मान. एकवट वो कितला जापासो समेस्त मनशां जिवी देवाचें एका मनशा वरवीं
फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धडून येदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनू वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut purgatoria. जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्विस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताने शिकयलेले मागणे सांगत आम्ही मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां थाळ्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतले आमकां समेस्तांक तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. अनेक वटान सांबाळ. तुजी येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती जेजू ख्रिस्त. या शेळयेच्या जेवणांत या बलिदानांत भागीदार जावची आमी हर एकले सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
जेजू म्हाका जाय हांव दुबावताना जेजू म्हाका जाय खंतीन आसताना जेजू म्हाका जाय हांव रडताना जेजू जाय म्हाका जाय सकयल काळी जेजू म्हाका जाय एकसूर आसताना जेजू म्हाका जाय पिडेन पडताना जेजू म्हाका जाय हांव मरताना जेजू जाय म्हाका जाय सकयल काळी जेजू म्हाका जाय तूं सदां जाय आमचे संगी राव तूं आमचो राय शांती समाधान तुझे आमकां जाय जेजू जाय आमकां जाय सकयल काळी जेजू जाय आमकां जाय सकयल काळी जेजू जाय आमकां जाय सकयल काळी अर्गांदिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरूपकारा व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हरसिता तुजें नांव अर्गांदिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरूपकारा व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हरसिता तुजें नांव आमदां सोम्या आज हांव जावं म्हण पवित्र तुजें नांव अज्ञान सदां दुनिया मुजारा सर्गसान म्हाका पाव अर्गांदिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरूपकारा व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हरसिता तुजें नांव अर्गांदिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरूपकारा व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हरसिता तुजें नांव प्रार्थूया
प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमे मोडचे म्हण तुवें येवचिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवच्याने पासत ओ दिन वाचण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडून सगळ्या मनशाक फावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखोवंक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता. आज ह्या पुनशेतान जमा जाल्ल्या सर्व भुरग्यांचेर विशेष रितीन तूं आशिर्वाद घाल. येदोळूस आमच्या कुटुंबांनी बरीं भुरगीं जावन तुवें तांकां फावो केलाय. वाडोवन येता आसतना तुज्या शेगून आनी पवित्र आत्मेच्या कुरपेन परजोळोवंक तांकां आदार आनी कृपा फावो कर. हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयकन बसात. आज नव्यानाचो तिसरो दीस आनी आमी नियाळ्ळो विशय जावन आसा देवाक आनी मनशाक मानता तसलो भुरगो वा भुरग्यांचा. आयचे मीस प्रत्येक सावन भुरग्यांच्या इराद्या खातीर भेटयल्लें जावन आसा. आयचे मीस भेटयल्लो प्रधान याजक जावन आसा बाप सुनील दलंद बेट्टू फिरगजीचो विगार तशेंच विटला इस्कलाचो प्रिंसिपल. आज हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन सर भुरग्यांक आशिर्वाद करच्या बाप सुनील तुमकां जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. तुमच्या सर याजाकी मिसावांत बाळोक जेजू आशिर्वाद घालून दी आनी तशेंच तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. देव बरें करूं फादर सुनील. ह्या मिसाक सहा बेटवणी केल्ले सर याजाकांकी देव बरें करूं. फाल्यां सांजेर दियेसीजीच्या मठार येवकरिस्ताचो पुरशांव आसा. ह्या निमती फाल्यां दनपारां उपरांत हांगासर मिसा आसची नात. सांजेर 4 वरांचे मीस, 5 वरांचे इंग्लीश मीस, 6 वरांचे कोंकणी आनी सांजेर 7:15 आसचें कन्नडा मीस आसचें ना. बगार केवल सकाळींचे मिसां आनी दनपारां 1 वरांचे मीस मात्र आसतलें. परत सांगता फाल्यां दनपारां उपरांत 4 वरां उपरांत कसलीच मिसां हांगासर आसची नात. कारण इतलेंच दियेसीजीच्या मठार येवकरिस्ताचो पुरशांव कोडयाळ आसतलो. त्या देखून सर्व क्रिस्तांवांक ह्या पुरशांवांक सर्वोन जेजूक मान दिवंक आमकां सर्वांक उलो दिला आनी ह्या बाबतीन आमी सर्वांनी हो उलो पाळचो. फाल्यांचो दीस सर्व काजारी जोड्यां खातीर भेटयल्लो जावन आसा. त्या देखून आमी काजारी जोड्यां खातीर आमी मागतले. हांव आयचे मिसाचें बलिदान जावन 9 जाल्ले उपरांत अकरेचें गीत जाले उपरांत पाटयेच्या पयलें तुमी बशिल्ल्यो बसका आमच्या रुखाच्या पंदाक एकठांय करून दवरच्यो. आमकां फाल्यांक इल्लेशें काम आमचें सलीस जातलें. 9 वेळार सर भुरग्यांनी मुखार येवचें. जायतीं भुरगीं पयस पुरो आसात. 9 प्रारंभ करता आसतना सर वडिलांनी तांच्या भुरग्यांक हांगासर मुखार आपोवन हाडचें आमी भुरग्यांच्या वेर मागतले. आनी 9 आनी मीस जावन पाटयेच्या पयलें सर भुरग्यांनी स्वीट्स आसात आनी स्वीट्स घेवनूच पाटयेचें. सर उबी रावया आनी मिसाचो आखरेचो बेसांव घेवया. उपरांत 9 आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. वेगी वेगीं भुरगीं सगळीं मुखार येया पळया. गळाई करनाकात. वेगीं आई बापाय तांकां मुखार धाडा. आयिल्ले पर्यंत हात जोडा दोळे धांपा. एकामेका पळयनाकात. हांसोंक ना, खेळोंक ना. भक्तीपणी हात जोडा दोळे धांपा. सगळीं भुरगीं मुखार आयिल्लीं. प्रागच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां संगत रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरागून खन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा
कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव आशिर्वाद दिता. भक्तीपणी ह्या वेळार आमची कितें मागणी आसा त्या सावा आसात. दिसपडते हांगासर नोवेनाक येवन ह्या दिसांनी जायते त्या सावाक आमी मागून आसा. ही सगळीं जेजू बाळकाच्या पांयांतळा दवरया. विशेष रितीन हांगासर जमलांत ह्या भुरग्यां पासून ती आमी मागया. विविध कारणाक लागून जायत्या भुरग्यांक हांगासर येवंक जावना तांच्याय गरजां पासून मागया. सांगात म्हणया, ए भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अज पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेवशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेवशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेवशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. भुरग्यांनो, ह्या वेळार भक्तीपणी मम्मी डॅडी तुमचे खातीर मागता आसतना बरें करून हात जोड आपल्या. सगळीं दोळे दांपा. इतल्या मोगान व्हडा बावार्थान तुमकां हर एकल्यांक मम्मी डॅडीन हांगासर आपण हाडला ह्या नोवेनाक सोनवाराच्या दिसा. हर एक दीस ती तुमचे खातीर मागतात. म्हज्या भुरग्यान, म्हज्या पुतान, म्हज्या धुवेन, म्हज्या बाळान बरें जायचंय म्हणून. आमी जायते पटी तांचे खातीर मागूंक विसरल्यार मम्मी डॅडी हर एका घडये आमचे खातीर मागतात. त्या देखून आमची आवय बापूय आमचे खातीर मागता आसतना आमीय मागया. जेजूचो सांगात सदांच आमचे थंय आसूंक. उजवाडतना सकाळीं आमी उठतना थँक्यू जीजस म्हणूंक, तशेंच न्हिदता आसतना गुड नायट जीजस म्हणूंक. देव आमकां सदांय आमची मोत नितळ करून दी म्हूण प्रत्येक रितीन ह्या वेळार मागया. तुमी शिकाप करता आसतना तुमच्या गिन्यानाचे वेळ जेजूताचे आशिर्वाद दिवन दी. तुमकां पवीस सक्तेन तो भरून दी. आंज बडवो तुमचे सदांच सांगात आसूं दी. राखण बडवे राखण करून दी म्हणून प्रत्येक रितीन ह्या वेळार मागया. घरा मागणें करता आसतना दिसपडत तेर्स आंबोरी म्हणटा आसतना भक्तीपणान आमी वांटेली जावंक ह्या वेळार मागया. त्याच वेळार मागा तुमच्या मम्मी डॅडी पासत, बाबा भयणी पासत, घरा आसात आब माई, कुटुंबान कोण आसात सगळ्यां पासत मागा. पण आमकां हांगासर येवचें बाग फावो जालें, पूण जायत्या भुरग्यांक असलें बाग मेळोवना. जायतीं अनाथ आसात, मम्मी डॅडी तांकां नात, कोणूच ना. जायतीं भुरगीं शिकप नासतना कश्टोवचीं आसात. ह्या सर्व भुरग्यां पासत मागया. विविध पिढीन कश्टोवन आसात त्या भुरग्यां पासून ती मागया. आमचे फुडार, आमची फुडाराची येवजण, आमची यशस्वी भद्रती सगळें जेजू बाळकाच्या पांयांतळा समर्पून सगळें आमी मागया. ए अजपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपरून आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन बरयल्ले मोवाळ खाळीस आमची मागणी स्वीकार सुंदी आनी इतल्या अथरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुच्याक सदांच सर्वता. आमेन.
जेजू बाळखान आमच्या जिवितांत जायते उपकार केल्यात. आमी बऱ्या भशेन लिसांव करना साव इस्कॉलाक वेताव बरी गिन्यान देवान आमकां फावो केल्या पवित्र सकत आमचे थंय वतल्या ह्या सर्व देण्या खातीर देवाक अर्घां दिव्या इतलेंच न्हय सगळे कुडीचे विश्वे आमचे बरे आसात भुरग्यांनो. आमी पळोवंक शकता उलोवंक शकता जेवंक शकता धांवंक शकता थंय हांगा बऱ्या भशेन नाचून वचोंक शकता. तर सकट देण्यां खातीर देवाक अर्घां दिव्या विशेष रितीन मम्मी डॅडी इतले मोग करची मम्मी डॅडी दिल्यान भाव आनी भयण दिल्यान टिचर्सां फ्रेंड्सां नेबर्स ह्या सगळ्या खातीर देवाक अर्घां दिव्या. हजारो हजार देण्यांनी आमकां देवान भरून बऱ्या भशेन जियोंक अवकाश कर दिल्ल्या खातीर सगळीं आमी सांगता म्हणया ए बोवदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या देवड्या उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत जोडून दीत. सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. हात सोडा विशेष रितीन भुरग्यां खातीर हे आमी मागणे करता. जीवन देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता आरंभानी अंत नातुल्लो तूं मनशा बाळ जावन ह्या संवसाराक आयलोय. भुरग्यांचे मुग्धपण तुका भोव संतोषाचें जालें. तुजे सरशी आयिल्ल्या सर्व धाकट्या भुरग्यांक तुवें संतोषान स्वीकार केल्ले बरी ह्या आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांक तूं स्वीकार कर. तांकां पटलून धरून आशिर्वाद दी. तांच्यो सर्व गरजो तूं मानून घे. तुज्या वर्त्या मोगान आनी मैपासान तांचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या आसऱ्या कालतीन कुडीन मतीन आनी आत्म्यान वाडोव. तुजी खरी भुरगीं जावन बदलून दीत म्हूण तांचेर तुजें बेसांव घाल आनी तांकां सदांच खुशाल बरी दवर. आनी हांगासर जमलेल्या हर एका बाळूक जेजूच्या भक्तीक तूं आशिर्वादान भर. जो जियेता आनी रास चलयता ही ससनाच्या ससनाक आमेन. भुरग्यांना उडास दवरा. सवकास पाटी वसा. मम्मी डॅडी सशिनीन वसा. पाटी वेता आसतना आमचे स्वयंसेवक वॉलिंटियर्स तुमकां स्वीट्स दिताले ताये करून घेवन फुडें वसा आनी सदांच मिसाक येया. Thank you. God bless you.
जेसू आम्हा बसोर विनंती कर क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या संस्कृते बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.